मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकारा आड राजकारण ताच्या शिक्षणीक संस्थेमेरेन पावलां. ताका विद्या प्रबोधिनीच्या मॅनेजमेंटा वेल्यान काडचो, तो आनी खंयच्याच शिक्षणीक संस्थेचेर आसल्यार ताका देंवोवचो म्हणून आदले 2 टिचरी आतां तयार जाल्यात. वेलिंगकाराचेर तांणी भन्नाट आरोप केल्यात. वेलिंगकार म्हणटा त्या दोगांची शिक्षण खात्याची चवकशी चल्ल्या. दोगांय धड न्हय, तांच्यो फायली पळोवच्यो. आमचे डिमांड जे आसा आमच्या मॅनेजमेंटा कडेन आसा आनी शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान ताजे कडेन आसा की आमचेर जे अन्याय जाला त्या अन्यायाचे खरे खोटे ताणें उलगड करचो आनी आमकां न्याय मेळोवन दिवचे. आनी अशे अत्याचार अन्याय खंयच्याच शाळेक मॅनेजमेंटाची खंयचीय शाळा आसूं अशे अत्याचार अन्याय शिक्षकाचेर तरी करचे न्ही. कित्याक शिक्षकाची मानसिकता जर बरोबर आसा तरच ती भुरग्यांक बरें विद्यादान दिवंक शकता. आनी तांचे जर अशा प्रकारे अन्याय जाले जाल्यार खंय आमी वतली, कशा पद्दतीन आमी शिकयतली. त्यामुळे ताणें सारकी चवकशी करची, आमकां न्याय मेळोवन दिवचो. आनी असल्या ह्या वेलिंगकाराक सुभाष वेलिंगकाराक त्या ह्याच सचिव पदाक न्ही, सचिव पदच न्ही, मॅनेजमेंटाचे मेंबरशिपीतले सुद्दां ताणें कॅन्सल भायर मारचे ही आमची विनंती आसा. हय कोणाच्या विरोधात आयकय म्हाका सांगता सुभाष वेलिंगकर कित्याक म्हणून घेवन भायर सरतलो, खंयच्या तोंडान भायर सरतलो. हय हय म्हण सांग उतरतली हय हय उतरतली हय. ताच्या विरोधात तोडपाक करतली आमी, कारण तो खोटो आसा सांगपा खातीर आमी करतली. विद्या प्रबोधिनीचो व्हायस चेअरमॅन दत्ता बी नायकूय वेलिंगकाराक काडचो म्हूण मागता. शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांक वेठीक धरून सुभाष वेलिंगकर हांणी आपणे सुरू केल्ल्या राजकीय पक्षाची काम करपा खातीर जबरदस्ती केल्ली आसा. शाळेच्या इमारतीचो प्रेमायसीसचो राजकीय बैठी खातीर मोठ्या प्रमाणात वापर जाता. हय पण आमी कोणाचें नांव घेवन नाशिल्ले तातूंत. हय ओके ना ना म्हाका अशें दिसना. वेलिंगकार म्हणटा आतां उलयता त्यो दोगूय टिचरी धड न्ही. तांची केन्ना सावन शिक्षण खात्यांत चवकशी चल्ल्या. तांच्यो फायली पळयल्यार त्यो कितें त्यो कळटा. एकूय राजकीय मिटींग आमी थंय जावंक दिवना कोणाचीच, म्हणजे भाजपची सुद्धा जावंक दिवना त्या वेळाचेर. आणि हे सगळें 2 वर्सां पयलीं जालां आणि आतां आयलां त्यामुळे ताका राजकीय वास येता. हे दत्ता बी नायक बी हांच्यांनी कमिटीची मिटींग जी घेतली ती मुख्यमंत्र्याच्या घरा घेतली. ताणें आपल्या घरा घेवंक जाय आशिल्ली दत्ता बी नायकान. संस्थेन घेवंक जाय आशिल्लें. 18 मेंबर जर सही करता जाल्यार संस्थेन घेतल्यार चलताली न्ही, तांणी मेंबर न्ही ते. पण दे प्रिफर्ड चीफ मिनिस्टर्स हाऊस हांचेर दडपण घालपाक सगळ्यांक मेंबरांचेर. त्यामुळे राजकीय कट कारस्थानाचो भाग आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मिरामारच्या गोवा सायन्स सेंटरात मिरर गॅलरी अँड चिल्ड्रन कॉर्नर सुरू केला. मुख्यमंत्री पार्सेकरच्या हस्तुकी निकतेच गॅलरीचे उक्तावण जाले. भुरग्यांक अभ्यासा बरोबर विज्ञानाची आवड निर्माण करची हे मिरर गॅलरीत येवन भुरग्यांनी नव्यो गजाली जाणून आनी शिकून घेवच्यो म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. I think like you have been very proactive. Please ensure that some of the major traffic places, at least to begin with, before the end of 2016, we have at least 200 convex mirrors. We have 35 science centers now operating in the country. Now, generally, when I interact with people, especially when I see in Bangalore or in other metros, there is a general feeling that the science centers are meant for children. Goa Institute, Goa Science Center, where there are lot many things to study with. Lot many things are added every year. The institution, which is just 14 years old, has gained a reputation and has become a site for school picnics, educational tours. I have been watching. Practically every year there has been considerable addition. This gallery that has been mirror magic gallery that has been thrown open, you will enjoy science. You will just not enjoy science, you will reason out and you will try to understand the principle behind each of the phenomena.
for a state like Goa, which is blessed with nature, blessed with beauty, as has been rightly pointed by gentlemen, we need to keep it clean. I feel solid waste management plant is also like very much like this gallery where all students studying in school need to visit. घेऊया एक ब्रेक.